म्हज्या गोंयांत आसलेल्या सगळ्या तियात्र बंदरांक तशेंच लंडन आमचे गोंयकार भाव जे आसात तुमकां सगल्यांक हांव कॉमेडियन डेवीड म्हजी वळख करून दिता. हांव कॉमेडियन डेवीड गोंयांत तियात्रांनी कॉमेडियनाची भुमिका करता आनी एज अ कॉमेडियन वावुरता. कोण वळखना तांकां म्हजी वळख करून दिवंक सोदता. कॉमेडियन सेली इज कॉमेडियन सेली जशें आमी ताका मोगान म्हणटात. तो आतां आपलो तियात्र शिकोवप नासलोलो गोंया सावन लंडनच्या शारांत येता. शिकोवप नासलोलो हो ताजो तियात्र गोंयांत 35 शो हावसफूल जावन तो आतां तोच तियात्र घेवन बाब फिलीप डायस हाच्या आदारान तियात्र तो लंडनच्या शारांत हाडटा. हो तियात्र ताजो गोंयांत बरो म्हणून वाखाडला आनी जायत्यांनी तो बरो म्हणून सांगला. आतां लंडन आसलेल्या गोंयकार भाव भयणांक हो तियात्र पळोवपाक ही एक बरी संदी. ह्या तियात्राचे अशे भशेन शो जातले 29 ऑगस्ट 6:30 वेम्बली सडबरी स्कुलान. 30 ऑगस्ट 2 शो जातले, एक 2 आनी दुसरो 6:30 तो फेदरस्टोन साउथ हॉल. आनी तिसरो शो जातलो आमचो स्विंडन मेका हॉलान 31 सांजेच्या 5 वाजता. तियात्रांत तुमकां बरें कास्ट, ह्या तियात्रांत तुमकां बरी म्युजीक, ह्या तियात्रांत तुमकां बरी एक्टरां सिंगरां पळोवंक मेळटलीं. कॉमेडी तुमकां सांगपाची गरज मोगाच्या भाव भयणांनो आदींच फुडें तुमच्यो तिकेटी सुगूर करून दवरात आनी आमच्या तियात्राक याद शिकोवप नासलो आमी जाणात. हीच कॉमेडियन सेली ह्या पालकाक ताणें जायतो वावर केला. जायतीं वर्सां ह्या पालकाक ताणें दिल्यात. 40 आनी 5 वर्सां ह्या पालकार काम करप आनी इतलें नांव जोडप एक फकाण न्हय. आमचो इज कॉमेडियन सेली हाका आमी मोगान सेली म्हणटात आनी म्हजो सिनियर जाल्ल्या पळय हांव ताका जायतो रिस्पेक्ट करता. आतां आपलो तियात्र शिकोवप नासलो हो तियात्र तो घेवन लंडनच्या शारांत वचता. सगळ्या गोंयकारांक जे आमचे भाव लंडन आसात, जे आमच्यो भयणी लंडन आसात, जे आमचे तरणाटी लंडन आसात, तांकां आदींच फुडें आमकां तियात्रिस्टांक आनी आमकां कोंकणी पालकार वावुरतेल्या सगळ्या आर्टिस्टांक तुमी उखलून दवरतात, तुमी सपोर्ट करता म्हणून तुमकां काळजाचे खोलायेंतल्यान देव बरें करूं आनी ऑल गॉड ब्लेस यू. लव यू.